आमचे कारण लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 तावन 31 पर्यंत. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तू न्हेसतलो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागला लाजर नांवाचो रुवानी बरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या उडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुनी लेगून येवन ताची रुवा लेवतले. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोबमान म्हळें, अब्राम बापा, म्हजी बिरमो चिंत. हांगा ह्या बुजाच्या आकट्यांत हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें. हाचो उडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें वडयेक कंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोणीय सोदती जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशींतान आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशे तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्रामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे जशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्याक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत्मानचे नांत. मोगचनो, आत्तां आमी भोव सोबीत शुभ वार्तेंतलीं उतरां आयकलीं. थंयसर ही शुभ वार्ता ही ओपार जेजून सुमार 2000 वर्सां आदीं सांगले. कशें देवाचें उतर तें हर एका काळाक प्रस्तूत जावन आसा गे, तशेंच हें देवाचें उतर आयची शुभ वार्ता जी ओपार जेजून सांगली त्या काळाच्या सन्निवेशा सरीकन सांगली आजुनी ती खरी जावन आसा. आयच्या काळाक ती वास्तवीक जावन आसा. जे कितें उतरां थिंगसर सांगल्यांत भाव भयणीनो, तोच सन्निवेश ना जाल्यार तसलींच गणितां तसलींच चित्रान आयच्या संवसारांत आमकां दिसून येता. तर थोडो नियाळ ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी करूंक प्रयत्न करया. कोणा बोवारी ही शुभ वार्ता मांडून हाडल्या. दोग व्यक्ती ह्या शुभ वार्तेंत आसात. एक ग्रेस्त मनीस आनी दुसऱ्यान लाजरास, एक दुबळो मनीस गद आदारनातलो. ह्या दोगांय व्यक्तींच्या जिविताचेर ही शुभ वार्ता मांडून हाडल्या. पूण ही ओपार जेजून सांगली खंयसर आराम जाता. ही ओपार जेजून सांगली आराम जाता तांच्या मरणा उपरांत कितें जालें ताका पुरक जावन ही ओपार मांडून हाडल्या. पळया, ग्रेस्त मनीस आसा, ताका नांव ना, तो ग्रेस्त व्यक्ती. पूण दुबळ्याक एक नांव आसा आनी ताका लाजरस म्हणजे एल आजार म्हळ्यार गॉड हॅज हेल्प्ड
देव आदाराक येता, देव आदाराक आयला म्हणलो अर्थ जाता. हे दोगी जण मरण पावतात. तांच्या मरणा उपरांत कितें जालें आनी ते कित्याक जालें तें तांच्या जिविताचेर हुंदवण आसा. ही शुभ अर्थ सारकी आमी पळयलें जाल्यार कशें आमी जियेता तशेंच आमच्या मरणा उपरांत आसतलें म्हणून भोव सोबीत तरान दाखोवन दिता. भोव स्पश्ट उतरां थंयसर आसात. थोडो नियाळ आमी करया. पयलें भाव भयणीनो, ही शुभ अर्थ समजून घेवचो जाल्यार ह्या नियाळाचो पयलो वांटो आसा दोगांयचें एका रितीचें स्पंदन म्हण येता, एका रितीचो मनोभाव. हांगासर जेजू ही शुभ अर्थ सांगता आसतना जेजूचो मनोभाव कितें जावन आसा, जेजू कोणा सांगता आसा, देव कोणा सांगता रावता हे आमी समजून घेवयेत. ह्या शुभ अर्थ म्हणटा एक संदेश स्पश्ट आसा. देव दुबळ्या सांगता, देव निराधारां सांगता, देव अस्कत्या सांगता, देव आश्रणांतलेल्या सांगता, देव दुबळ्या सांगता आसा. हे भोव स्पश्ट तरान आयच्या शुभ अर्थ म्हणटा दिसून येता. भाव भयणीनो, ही शुभ अर्थ हंत हंतांनी आमी पळयली जाल्यार लुकाच्या ह्या वांजेलांत आमी वाचता तो ग्रेस्त मनीस जावन आसूं पुरो निनिवेचो हे थोड्या आदारान आमी म्हणयेत. आनी दुसऱ्यान सांगचें जाल्यार लातीन भाशेच्या त्या तर्जुम्यांत न्हू इतलोच आसा ग्रेस्त मनीस. आनी हो ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेंत जियेलो, बरें न्हेसून तो आसलो आनी ताचें चिंताप ताच्या जिविता बोवारी, ताच्या घरा बोवारी, सांगत आस ताच्या कुटुंबा बोवारी मात्र आसलें आनी ताका मात्र सीमीत जावन आसलें. आनी ताचें चिंताप अशें चित्रान करियेत. ताचें चिंताप जावन आसलें हांवें संतोशान जियेचें, सरितीची दादोसकाय आमी अणभव करीत जाय असल्या चिंतपान तो जियेन आसलो. आनी दुसऱ्यान आमी पळयता थंयसर आसा लाजरस, एक निराधारी दुबलो, कोणूच आदार दिवंक तयार नासलो, गळतदार नासलो. थंयसर त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा भायर आसा. हे चित्रान ह्या संवसारी. पूण मरणा उपरांत कितें जालें? मरणा उपरांत आमी पळयता लाजरासाक ते दूत घेवन वेतात, ते दूत घेवन वेतात आनी घेवन वचून सर्गी राजांत ताका एक जागो मेळटा. आनी हो ग्रेस्त मनीस जी ग्रेस्तकाय हांगासर ह्या संवसारी अणभव करनासलो तो कोणाक वेता म्हणयेत वा उजान ताका लास्टाक थंयसर घालतात. तर भाव भयणीनो, त्या मरणा उपरांत तांच्या मदें एक विशेशता आसा जी येताना ती नातल्ली. मरणा उपरांत एक विशेशता आमी पळयता. कितें तें? तांच्या मदें एक खंदक उपजता. तांच्या मदें एक खंदक उपजता. मरणा उपरांत एकामेकाक मेळोंक साध्य ना, एकामेका मदें संबंध ना, हे आमी भोव स्पश्ट तरान पळयता. पूण भाव भयणीनो, जिवे आसतना हो खंदक मेल्ल्या उपरांत हो खंदक जीव आसतना आसा गे. तिंतावणो जाप मेळ्ळी अब्राम बापाची, तुज्या आनी आमचे मदें हो खंदक आसा. हाका थंय वचूंक जायना, तिंतावन हाका येवंक जायना. कित्याक हो खंदक आसा, हे डिफरन्स आसा. खंय तावन तें आयलें? अब्राम आनी लाजरा क्रिस्त मनीस आनी लाजरा मदें तो खंदक खंय तावन आयलो? पळया, हो खंदक ह्या संवसारी आसतना थंय रचचो. हो खंदक ह्या संवसारी आसतना थंयसर आमी एका रितीन तयार करचो. पळय, ह्या संवसारी आसतना तो खंदक आसलो गे. दुबळ्या आनी ग्रेस्ता मदें तो खंदक कोणें केला? मनशांनीच केला, मनशांनीच केला. पूण केदाळय ग्रेस्त मनशाक तो खंदक उतरोवन दुबळ्या मनशा थंय येवंक साध्य जाता. तो ग्रेस्त मनशाक केदाळय तो खंदक भरयेत. हांगासर ह्या संवसारी तो अवकाश आसा तो खंदक भरच्याक. पूण जर ह्या संवसारी तो खंदक भरना जाल्यार थंयसरी तो खंदक खंडीत जावन उरतलो. आनी
हिंस भोव सोबीत तरान आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी समजून घेवयेत. त्या क्रिस्त मनशाक लाजरामध्ये तो कंदक रुसलो आणि थंयसरी तो कंदक एका रितीन ताणें रचून दवरला म्हणून हे जावयेत. तर आमकां कसलो संदेश? पयले भाऊ भयणीनो, जर कोणाय मदें आमी कंदक हांगासर रचला जाल्यार तो आमी बरोवंक प्रयत्न करया. जावं पुरो अस्कते आनी बळवंता मदें तो कंदक आसा, तर बळवंतांक केदाळ एक अवकाश आसा अस्कते थंय वेचाक. जावं पुरो क्रिस्तांनी दुबळ्यां थंय तो कंदक रचला, केदाळ अवकाश आसा क्रिस्तांक दुबळ्यां थंय वेचाक. तो कंदक बरयेत वा जाती कातीचो कंदक आमी केला जावयेत वा स्थानमानाचो कंदक आमी केला, तो केदाळ बरोवंक अवकाश आसा. दुसऱ्यान भाऊ भयणीनो, या शुभ वर्तमानांत आमी कितें समजोवयेत? पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान भोव सोबीत तरान 1984 इसवेंत सांगली ती उतरां ताच्या जन्मावांत कॅनडान गेल्ल्या वेळार तांणी सांगली ती उतरां. आयच्या काळार व्हडलो समस्या हो व्हडलो समस्या हो द sin of indifference. द sin of indifference म्हळ्यार हांव तटस्थ जावन रावता. असो अर्थ कितें म्हळ्यार हांव कोणाकी अन्याय करूंक वचना, हांव कोणाकी पाड करूंक वचना, हांव कोणाकी लुकसाण करूंक वचना, पूण हांव बरें करिना. हे जावन आसा इंडिफरंट, बीइंग इंडिफरंट. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी सारकें पळयलें जाल्यार क्रिस्त मनशान लाजराक कांय वायट करूंक ना. लाजर दुबळो जावंक क्रिस्त मनीस कारण म्हणून थंयसर बरोवंक ना. लाजर कश्टांक क्रिस्त मनीस कारण म्हणून थंयसर बरोवंक ना. पूण लाजर थंयसर कश्टातना क्रिस्त मनीस तटस्थ रावलो. ही ताची सूख. त्या देखूनच हांव पत्के म्हणटा आसतना त्या मागण्यांत आमी म्हणटा बरें सांडून आनी वायट आदारून. बरें सांडून आनी वायट आदारून म्हळ्यार बरें करूंक आसले अवकाश सांडून तें हांवें सूख केल्या, वायट आदारल्यार हांवें सूख केल्या. तर हांगासर कितें संदेश? लाजर दुबलो ती ताची स्थिती, ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त काय आयिल्ली जावं पुरो, ताचे लागीं आसले जावं पुरो, काय ताणें कोणाकी लुकसाण करून ती ग्रेस्त काय संपादन करूंक ना जावं पुरो. पूण आमी कितें समजोवेत? ग्रेस्त मनीस संतोशान आसलो, जायतलें आसलें, तें सूख न्ही. ग्रेस्त मनशान संतोश पावचे सूख न्ही. पूण तो जण आसलो लाजर थंयसर ताच्या घरा भायर पडून आसा. आतां आनी एक चिंता आयला जावं पुरो, त्या लाजराक आसा म्हणून ग्रेस्त मनशाक कळीत नातल्लें कोण ना. कळीत नातल्लें जाल्यार थंयसर मेल्ल्या उपरांत तो ग्रेस्त मनीस कशें सांगूंक शकलो, अब्राहम बाप्पा लाजराक सांग, म्हज्या भावांक वचूंक सांगूंक. तशें म्हळ्यार ग्रेस्त मनशाक लाजराची वळख आसली आनी ताची स्थिती तो जाणा आसलो. जर वळख आसा जाल्यार लाजरास खंयच्या रितीन कश्ट नासा म्हणून ग्रेस्त मनशाक कळीत आसलें. तरी ग्रेस्त मनीस he remained indifferent. The rich man remained indifferent. म्हाका कांयच पडोवंक ना, वचोंक ना असल्या मनोभावान तो जियेलो. वायट करून न्ही, पूण बरें सांडून. भाऊ भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत हो संदेश बहु स्पश्ट आसा. पयलो संदेश कंदक भरच्याक, दुसरो संदेश जावन आसा स्पंदन करच्याक. जर आज हर एकलोय असले इनडिफरंट एटिट्यूड घेवन आसा जाल्यार बरेंपण कयतावन येवचें, वायट केदळां नासवचें, अस्कत्यांनी केदळां बळवंत जावचें, दुबळ्यांक केदळां आदार मेळचो. भाऊ भयणीनो, आज कोणा लागीं आसा तो आनीक पुंजावंक येता. त्या देखूनच सगळ्या संवसाराची वर्ती संपत्ती कितल्या जाणांच्या हाती आसा? जावं पुरो आमच्याच भारताची संपत्ती, नैसर्गिक संपत्ती जावं पुरो कितल्या जाणांच्या हातांनी आसा? सगळ्या भारताची ग्रेस्त कांयच म्हणत कितल्या जाणांच्या हातांनी आसा? आनी कितले लोक कांयच नासतना जियेता. पळया, जर पुंजावन दवरले
तांच्या भुरग्या बाळांक कर्ज केल्यार मुग्धोवचे ना तितले आसल्यार भाव भयणीनो कित्याक आज ते हात मूठ सुटोवन हेरांक आदार दिवंक साध्य जायना. एवरीवन वॉन्ट्स टू बी इनडिफरंट. म्हाका पडोवन वचोंक ना असल्या मनोभावान आसतना कशी बदलावण येवची. भाव भयणीनो कसली स्थिती कसली परिस्थिती आमच्या बोवारे. हर एक घटन घडतना हर एक घडीत घडतना हर एक दुबळ्या कुटुंबा विशयान आयकूंक मेळटना हर एक कष्ट जाल्ल्या विशीं आयकतना तिनी कश्ट नासात नीज जावन ते कष्ट न्ही कोणा लागीं आसा ती आदार दिवंक तटस्थ रावल्ल्यान आज दुबळो जावन उरला. कष्ट जाले कश्टूच आसात तर हर एक लय असल्या तटस्थ मनोभावान जियेतना भाव भयणीनो बरेंपण येवंक साध्य आसा गे. साहित्य घटना साहित्य गणित आमच्या मुखार आसात. खंयसर साहित्य जण इनडिफरंट जावन उरल्यात पूण देव कोणाच सांगात रावता. असल्या सकल गणितामध्ये देव खंयसर रावता. देव कष्टातल्या सांगात आसा. त्या देखून मिका प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 2 इसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1-2 देव इज अ फ्रेंड ऑफ आउटकास्ट. सांडलेल्यांचो देव तांचे सांगता तो रावता. भाऊ भयणीनो बाप साहेबान सांगली ती उतरां निजायकी करीन ती जावन आसात. वी वॉन्ट टू रिमेन इनडिफरंट. म्हाका कांयच पडोवन वचोंक ना म्हणलो मनोभाव दिसता जाल्यार तटस्थ रावता. असल्या मनोभावांतावन असल्या चिंतपातावन आमी भायर आयिल्ले जाल्यार खंडीत जावन हेरांक स्पंदन करूंक आमकां साध्य जातलें. आनी जर हो कंदक आमी हांगासर भरलो जाल्यार थंयसर तो कंदक आसचो ना. भाव भयणीनो आज ही शुभ वार्ता आमकां हर एकल्याकी प्रेरण दिवं दी. पयल्या सुवातेर पयल्या सुवातेर भाव भयणीनो कंदक भरच्याक. दुसऱ्या सुवातेर हेरांच्या गरजांक स्पंदन करच्याक. तर ती शुभ वार्ता आयच्या शुभ वार्तेंतली ही ओपार सांगलेलो जेजू कोणा सांगता रावलो कोणाचे कस समजलो आमकां स्पश्ट कळीत आसा. तोच जेजू तशेंच करूंक प्रेरण दिवं दी. आमेन.